हे कोण ही आता नवी बाय आलेल्या श्रेया धारगळकर म्हणून तिने जे आमच्या देवाचे बद्दल जी अपशब्द वापरले पळय ते एकदम लालचनास्पद असा आणि आमची तरी लायकी ना की बाबा आम्ही ते ऐकून वगी रावतले म्हणून कित्याक आम्ही स्वतःचेर जेन्ना येता पळय तेन्ना वगी रावंक शकना आणि हे देवाचेर आयला म्हणून आम्ही कशें वगी रावचे ना तेन्ना तुमकां सगळ्यांक सांगता की आम्ही जे भावकतेन हांगासर रावल्या ते आम्ही वगी रावंक ना हांगासर कित्याक आमच्या मनात तळमळ आसा आणि आमकां जाल्ली जाय की ही बायल हांगासर आमच्या फुड्यान येवन किंवा देवा फुड्यान येवन तिणी चूक मागूंक जाय। प्रत्येक जणाच्या मनात काळजान उजो पेटला म्हाज्या पेटला आणि हो उजो जो पेटला पळय तो कसोय पेटोवन फायदो ना। ही बायल ही तडीपार जावंक जाय गोंयाच्या भायर वचोंक जाय आणि गोंयांत नावेलकारान सांगला तशें सगळ्यात पयलीं तुमच्या सगळ्या लोकांचे भावना जे आसा तेच भावना आमचे आसा आमकां तितलेच दुखता म्हणून तर आज आमी हांगा आयिल्ले आसा आणि ताणी जो मांडला की तिका अरेस्ट करपाक जाय आमी त्याच मताचे पण आतांच जशें तेणी सांगलें ऑलरेडी ती पुलीस कस्टडीन आसा आणि ऑलरेडी म्हाका दिसता ती मेडिकल ग्राउंडाचेर आमकां आतां हॉस्पिटलान गेला सो आमी आमच्या PIक रिक्वेस्ट सांगला ताका स्ट्रिक्टली ताका आमी सांगला दोगांयनी हांवें आनी प्रेमेंदान सांगला मयाच्या आमदारान की तिका आमकां अरेस्ट केल्ली जाय आसा। हे तर एक गोष्ट कित्याक पयलीं लोकांक हांव सगळ्यांक सांगता मिडिया मार्फत अशें जे हल्ली हे लोक जे कोणाच्या धर्माचेर हे करता हे लोकांनी कितें बेश्टे उलोवपाचें न्हू आनी कितें उलयल्ले आमी घेवचेय ना आज घेवची आज आमी घेवचे ना कित्याक आज जर कोणी एकट्यान म्हटल्यार आमचे दिसर भावनीक हे आसा आज आमी देवळान वता आमच्या देवळान वता खंयच्या लयराई मातेच्या खंयच्याय देवळान जर वता आमची भावना आसा दिसर आणि आमचे भावना आमी कशेंच दुखोवंक दिवचे ना सो त्या बद्दल आमी तुमच्या लोकां बरोबर आसात आमी ही गोष्ट कन्सिस्टंटली फॉलो करतले आणि आमी पळयतले की हे बायलेक खरीच अरेस्ट जावपाक जाय फक्त तुमचो लोकांचो आमकां सपोर्ट जाय तुमचो लोकांचो आमकां सपोर्ट सदांच रावतलो ही हांव अपेक्षा धरता। PIक ऑलरेडी आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा आमी मुख्यमंत्र्याकय आमच्या इन्फॉर्म करतले मुख्यमंत्री आउट ऑफ स्टेशन आसा पण ताकाय आमी इन्फॉर्म करतले कित्याक बिचोली तालुका म्हणटकच आमी सदांच आमच्या CMकाय आमी बरोबर घेतात आमच्या बरोबर आमचो मयेचो आमदार आसा आनी तो हाका सपोर्ट करता। श्रेया धारगळकर अशा ह्या एक बायलेन आमच्या संबंध गोमंतकीय भावना दुखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आयज आमचे जे लयराई देवीचे भक्तगण सगळे जे आसात ते सगळे दुखावलेले आसात आणि ही जी सामाजीक सलोखो बिगडपाचो जो प्रयत्न करता हे बायलेक हांगासून जे कितें तडीपार करपाचें जे डिसिजन आमच्या सगळ्यांच्या समक्ष जाल्लें आसा ह्या डिसिजनाक आमी सगळे जाण दोगूय जाण समर्थन दिता। आयज सरकारी दरबारी ह्या बायलेचेर जितली कठोर कारवाई जावपाक जाय न्हू तेज्या फाटसून आमी सदैत आसतले। आयज गोंयांत जे इतले बरें वातावरण आसा हे वातावरण बिगडपाचो प्रयत्न अश्यो गलिच्छ बायलो ह्यो आयज फुडें चल्लेल्यो आसा आनी ह्या असल्या राजकारणान रावून आपलो धंदो करतात ह्या बायलांक न्हू तडीपार हे करूंकूच जाय आनी हे जे NGO ह्या नांवान हे बिजनेस जे चल्लेले आहा हे स्टॉप जावपाक जाय हांकां कोणी हांकां NGO म्हणून परमिशन बीन दिला न्हू ते आमी सोदून काडटले आनी संबंध जनते फाटसून आमी रावतले आमकां कठोर ह्या कारवाई हेंचे जायसर आमी ह्या फाटसून रावतले। विधानसभेन बीन तुम्ही हो विषय व्हरतले विषय जर तसो विधानसभेन घेवचो पडलो NGO कसो वागपाक जाय NGOचें काम कितें आसता समाजाक सुदारपाचें काम आसता पूण आयज ह्यो बायलो आपल्या एक्सटॉर्शन चल्लेलें आसा म्हणजे शोशण चल्लेलें आहा जनतेचें ह्या बायलांचे धंदो करपाचो विशय चल्लो आहा पूण हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आनी हो जो टर्म आहा NGO म्हणून जो टर्म आहा तो बदलपाची आमी फुडें हाची बी धोरणां धरतले।